स्पेशल आयला आमचो पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल, गांवचे सरपंच, मॅनेजर, डेप्युटी सरपंच, फ्रँकी, सेक्रेटरी, सोनिया, ब्रायन, शांती, जजेटी आणि बापूजे आणि आमचो रेल्वे सगळे म्हज्या मुलाच्या नमस्कार, व्हेरी गुड मॉर्निंग. आयच्या ग्रामसभेक म्हाका हांगा आपोवन जे फिजिकल डेटा म्हाका कळटा ते सांगपाक हांगा आपयलो म्हण हांव सरपंच पॅमेलिसाचे देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच डेप्युटी सरपंच फ्रँकी बाब, आमचे पंच बांगडे, सगळे नांव घेयना, सगळे नांवां खबर आसा, सोनियाबाय, राय बाब, शुक्रीबाय, पाटील सगळे. आनी आमचे मदें हे गांवचो आमदार लेफास बाब, तसोच रेल्वेचो डेप्युटी GM जो आमच्या वांगडा आसा, आनी बाकीचे सगळे आयचे मानेस्त. कित्याक मानेस्त कित्याक म्हणटा, कित्याक ग्रामसभा ही तुमची, आमची न्ही, सो ताका लागून म्हाका मानेस्त म्हणून पडटा. आज दोन गोश्टी म्हाका उक्ते मनान सांगपाक जाय. पयली सुवातेर हो रस्तो हांव कितलेच वर्सां यूज करता, आनी यूज करता तेन्ना इवन सिंगल मिटर गेज, पयली मिटर गेज आसली, 1989 ब्रॉड गेज जाली. एक्चुली तो 1989 विशय सोंपोवपाक जालो, पूण कांय कारणा लागून उरलो आसलो. आतां हांव आमदार जालो ऑलमोस्ट म्हाका 8 वर्सां जालीं, 7-8 वर्सां जालीं, आनी तेजे पयलीं एक्टीव पॉलिटिकल लायफान ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं. पूण हांव एक कितें सांगूंक सोदतां की हांव यूज करता, आमचे भाव भयणी जे कुचड्या वयले आहाय ती यूज करता, आनी एकमेकाचे रस्ते आमी यूज करता. हिंगाचे लोक थिंगा वयता, थिंगाचे लोक हिंगा येता. आनी ही अडचण जी आसा, म्हाका दिसता कितलेच आमदार जावन गेले आनी मंत्री जाल्ले पूण गेले, पूण ही अडचण लोकांची आशिल्ली ती केन्ना सॉल्व करूंक मेळना आनी सॉल्व करपाचो लक्ष घालूंक ना. गेले विधानसभान जें नांव आशिल्लो हांवें तें हातीन घेतलें, आनी तेन्ना आमदार राजन बाब आशिल्लो, ताका घेवन हांवें एक्सप्लेन केलें, आनी म्हाका दिसता हांवें खूब मिटिंगी केली आनी सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न केलो. आनी लास्टाक 2015-16 एक सोल्युशन येयलें, आनी सोल्युशन मागीर आमी तें वर्कआउट करपाक लागले. म्हज्या मतदारसंघात अशे 3 कोडी आसा, 3 कोडी, एक 4 कोडी आसा. एका आमी म्हणटा LC नंबर 18, आनी म्हजे मतदारसंघात LC नंबर 17 आनी LC नंबर 17B, आनी 2 LC 16 आनी एक अंडरपास. म्हज्या मतदारसंघाचे हांवें प्रॉब्लम सॉल्व केले. हांवें 2 अंडरपास ऑलरेडी एक जाल्लो आसा, एक आतां थोड्या दिसांनी चालू जातलो. रेल्वे ब्रिज जे शेरवणा वयता त्या गांवांत थिंगा इल्लो असो डिस्प्यूट आशिल्लो लॅडाचो, तोय ऑलमोस्ट सॉल्व जाल्लो आसा, पूण प्रोजेक्ट पास केल्लो आसा आनी तोय चालू जातलो. आज संवसारान 24 वरां टायम आमकां पावना. आमकां टायम जो आसा की 36 वरां 40 वरां दिसाक मेळ्ळी देखून पावची ना. पूण आमकां देवान दवरलो निसर्गान 24 आवर भितर आमची कामां करपाक जाय. तेन्ना रेल्वे सायडीक गेट पडटा, थिंगा मागीर पयलीं जेन्ना मोटरसायकली ऑर गाडयो आशिल्ल्यो खूब उण्यो आशिल्ल्यो. आतां गोंयचें पॉप्युलेशन 15 लाख, गोंयचें ऑफिशियल पॉप्युलेशन फॉर मोटरसायकल आनी 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर ऑल व्हेकल्स 15 लाख. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता की पॉप्युलेशन 15 लाख आनी मोटरसायकलीचें पॉप्युलेशन म्हणजे व्हेकल पॉप्युलेशन 15 लाख. पूण गाडयो वाडलेल्यो आहा. आनी रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन जेन्ना येता तेन्ना खंय तरी रेल्वे क्रॉसिंग आमकां ऑलमोस्ट 5 मिनटां, डबल ट्रेन वयता तेन्ना 15 मिनटां 20 मिनटां उरता. आनी मागीर आमी फ्रस्ट्रेट जाता. आनी खंय कोणाक दोशी धरयता? सरकाराक. सरकार कांय करना म्हणटा, सरकार न्हिदलेलो आहा, हो BJP सरकार कांय करना म्हणटा. तसो क्लेबार बाब सांगता की आमचो CM बरो ना, आनी तो बरो ना आनी म्हणपाक कितें आहा, आमी केन्ना बरें ना जाता. पूण आमकां तो लिडर आमचो जाय म्हूण आमी ताका दवरला. ते सायडीक दवरून जी कामां आमी करूंक शकता, एक आमदार मंत्री हे खातीर म्हाका दिसता आज हांव तेजेर उलयतलो. पयले सुवातेर म्हाका फ्रँकी बाब सरपंच पंच मेंबर येयले म्हजे कडेन, तशेंच गांवचे थोडे वांगडी येयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले की आमकां थंय अंडरपास जाय. पयलीं एक्चुली प्रोपोजन आसलो ओवरपास, वयल्यान ओवरब्रीज, पूण फिजिकली पॉसिबल ना. कित्याक दोनूय सायडीन घरां आहा, कोणाची घरां म्हणून ते ओवरब्रीज करपाचो जायना. आतां माणगांव तुमी पळयला तो गोवन तो
हिंगा रावंक शकना कित्याक रोखडो ड्रॉप जाता ताका गायडलायन्स प्रमाणे रेशियो ऑफ ड्रॉपिंग शूड बी नॉट लेस दॅन 1:60 म्हणजे रोड आहे म्हणजे तो असो जातलो असो जावन तो सारको जावचो ना पूण टॅक्निकली फिजिबिलिटी ना पूण तेन्ना आमी सजेस्ट केलो हांगा अंडरपास आनी ओवर ब्रिज फुडें जे कुंतोरी भायर सरतालो आतां तोय रोड एक्वायर केल्लो आहा आनी हो अंडरपास आतां तुमकां जो लागता आतां जेन्ना म्हाका सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच आनी लोक येयले तेन्ना म्हणपाक लागले की आमकां आमी मिसा वचूंक वयता आमची भुरगीं स्कुलाक वयता आनी आमकां तो बाजार लागता हें सगळें तकलेन धरून हांव रेल्वे वाहनाक आसता 4-5 फावटी मिटींग घेतली हेजे विशयाचेर एकूच सिंगल विशयाचेर बाकीचे म्हणून खूब फावटी मिटींग घेतल्यो पूण हे सिंगल विशयाचेर तोडगो काडपाक म्हणजे जे लोकांक जाय आनी जे आमी करूं शकता हेजेर तोडगो काडपाक आनी म्हाका दिसता हांव एक्सपिरियन्स करूंक शकता पयलीं जी म्हाका जी गोश्ट सांगली हांवें ऑलरेडी डिटेल्स धाडले हांव तुमकां दाखयला म्हाका 3 वस्तू सांगले आमचे पंच भावांनी आनी सरपंचांनी एक म्हणपाक लागले एम्बुलन्स जी आमकां सदांच लागता खंय येवपाक जाय सो तेजी एम्बुलन्साची हायट हांवें हांगा तुमकां दाखोवपाक हाडल्या आनी नॉर्मली आमी म्हणटा की आमकां जाय आमकां दिसता की इतलो व्हडलो जावपाक जाय इतलो व्हडलो जावपाक जाय पूण टॅक्निकली तेजे फाटल्यान कांयच अर्थ आसना पूण टॅक्निकली आज अर्थ दिवपाक आनी तुका फोटोग्राफ हाडला दाखोवपाक पूण मागीर पळोवंक शकता पूण असो दाखयता की हायट ऑफ द एम्बुलन्स इज 2.67 म्हणजे वयली लायट देखून धरून वयली लायट जी आसता ती वयली टॉप धरून 2.67 म्हणजे एक एम्बुलन्स थिंगा वचपाक जाय आमकां कळटा लोकांक रोखडे मेळपाक जाय म्हणजे हायट आसा पळय 2.67 आमची एम्बुलन्स जी आमची 108 गोंयांत सगळ्यो 108च आसता ती हायट आसा 2.67 एक एम्बुलन्साचो पिक्चर दुसरो पिक्चर जी आसा मॅक्सिमम हायट ज्यो आमच्यो गाडयो आमच्यो SUV म्हणटा पळय तेजी स्कॉर्पियोची हायट आसा 1.99 म्हणजे ऑलमोस्ट 2 मिटर्स सगळी हायट आसा 2 मिटर्स लोक बेश्टे म्हणटा 4 मिटर जाय 5 मिटर जाय ताका हें जाय न्ही 4 मिटर जाय 5 मिटर जाय 6 मिटर जाय करूं शकता पूण ह्यो 2 गोश्टी म्हाका सांगले ते हांवें पिक्चर हाडटा तशेंच आमचे वीथ म्हणल्यार रूंद कितलें आसपाक जाय आतां हो अंडरपास कितें ट्रक वचपाचो ना कित्याक फोट मारपाक जाय हो अंडरपास जो आमी करता तो लोकांक लागून मोटरसायकल 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी एम्बुलन्स आनी जे गाडयो वचपाक जाता तेन्ना हेची तुमी पळोवपाक गेल्यार हांवें वीथ काडला मॅक्सिमम वीथ जो आसा मॅक्सिमम वीथ दोनी गाडयो सायडीन वचोन 3.792 3.752 म्हणजे 4 मिटरा वयर ना 2 गाडयो आरामसे वयताय तुमकां पिक्चर हाडून दाखयलेलें आसा हें हांवें पयलीं आमचे पंच भाव आनी सगळ्यांक सांगलें जे लोक कडेन येयलेले ते आज हांवें प्रूफ हाडला तुमकां दाखोवपाक तिसरी गोश्ट जी आसा तें म्हणपाक लागले आमची स्कूल बसी वचपाक जाय स्कूल बसीचो हांवें हें हाडलेलें आसा स्कूल बसीचो हायट काडून हाडलेलें आसा आनी ही हायट ही नॉर्मली स्कूल बसी डिमांड आशिल्लो पंचायत सरपंचाचो डेप्युटी सरपंच आनी पंचायती लोकांचे की हिंगा ह्यो गाडयो प्लस एक स्कूल बस आसपाक जाय सारकें न्ही आतां हें करता तेन्ना स्कूल बसीची हायट आमी काडून हाडलेली आहा हेजेर बरोवपाचो विसरलो टोटल हायट ऑफ द स्कूल बस इन मिलिमिटर्स इज 2725 मिलिमिटराची हायट आसा सो ह्यो जर सगळ्यो गोश्टी करपाक गेल्यो आतां कितें जाता 2725 म्हणल्यार कितें 2.725 म्हणजे 2 मिटर्स 72 सेंटीमिटर म्हणजे 280 धरया सो ही बस जी आमी बारकाट म्हणटा तेजी हायट आहा 2.80 हायट म्हणजे आतां कितें आहा मॅक्सिमम ह्या 3 गाडयो सोडून आनी खंयच्यो गाडयो वचपाक जाय ते आमकां जाता ओगी रावला सांगा मागीर ओगी रावल्यार मागीर आमकां भिरांत दिसता 3 गाडयो वचपाच्यो आतां हें सगळें लक्ष करून आमी एक हांगा प्लॅन आसा आतां हो जो फोटो आहा हो एक्झिस्टींग ती सायडीन जे चांदोर सायडीन म्हणजे रेल्वे सायड ती सायडीन थिंगा एक नाला आसा तो नालाचो हायट पळय आमी कितें जाता देवान वांटो केल्ल्यो उदकाच्यो पावसाच्यो हो लोकांक आमी हाडले ते डॅम करून डॅम उदकाक लागून आनी आमी सगळे कडेन डॅम घालूंक शकनाय तेन्ना देवान रचलेलो निसर्गान रचलेलो जो वाट आहा उदकाची ती कोण हाडूंक
ती आडवी जाल्यार ते बोळोन दुसरे सायडीक वयतले, आडवी जाल्यार दुसरे सायडीक वयतले. पूण आतां हांव तेजेर तुमकां सांगूंक सोदतां की ही जी आहा थिंगा आमी आतां ऑलरेडी क्रॉस करता नालाचो, तो नालाचो हायट जे उदक जे व्हांवता आनी तेजे सायडीक एम्बॅंकमेंट आहा, एम्बॅंकमेंट म्हणल्यार प्रोटेक्शन वॉल आहा, तेजे हायट आसा 1.2. कळटलें तुमकां आमी सांगलें हायट आसा 1.2. 1.2 चे वयर गेले म्हणजे त्या सायडीची वाठार जो आसा ती तो बुडटा, म्हणजे तेज्या वयर वचपाक लागता. आतां हिंगा कितले फावटी हुंवार येयलो म्हाका खबर ना, पूण आमचो पाड्डेचो आमचो सरपंच आसा थंय उदक हुंवार येयत आसता आनी उदक त्या रस्त्या वयर येयत आसता आनी मागीर लोकांक वचपाक मेळना. आनी तशेंच आवडे गांव आमचे आसा, आमकां कोण आसा आवडे पंचायत जे आसा थिंगाय उदक ब्रिजीक म्हणून तें उदक व्हांवता. पूण आतां आमी टॅक्निकली जर करपाक गेले जाल्यार तेची हायट आसा 1.2. ही पोना घालूंक मेळना, पोना घातल्यार थिंगा व्हडलो खून जातलो आनी मागीर मॉस्किटो गार्बेज स्टींग जाता, वास करपाक लागतलो. नॅचरल फ्लोईंग करता पळय, नॅचरल फ्लोईंग म्हणल्यार ही जी आतां नाला आसा तो सायडीचो एम्बॅंकमेंट आनी डेप्थ 1.2 मिटर आहा, 1.2 मिटर. आतां लास्ट प्रश्नाचेर जेन्ना येता, आतां आमी तिका कितें करूंक सोदता? म्हाका जेन्ना सांगपाक लागले की ताका 7-8 मिटर उंडी जाय आनी ताका मिनिमम 3.5 मिटर हायट जाय, म्हाका दिसता हांवें क्लॅरिफाय केल्लें आसा ज्यो वस्तू आमकां थंय वचपाक जाय. 4 मिटर हायट 5 मिटर हायट करूंक जाता, पूण मागीर कोंबा तुमी पळयता, कोंबा आमचो पत्रकार भाव आहा की कोंबा पर्पज ऑफ अंडरपास वॉज सिंपल. पर्पज वॉज टू हेल्प म्हणजे 2 व्हिलर, एम्ब्युलन्स, 4 व्हिलर वचपाक. आनी थिंगा कोण तरी गांवच्यांनी बोवाळ गेलो आनी गांव कळ्ळें आमकां अशें वचपाक जाय आनी तशें वचपाक जाय, पूण रेल्वे लोकांनी कितें केलें थिंगा हड्डो मारलो आनी आतां पावसाक थिंगा ते सायडीन वचपाक मेळना. कितें फायदो करून? जाल्यार ह्यो गोश्टी आमी एज पॉलिटिशियन म्हाका दिसता आमी सांगपाक जाय आनी सांगपाक दिवपाक काय ना. हांवें ताका पयर पंचाक सरपंचाक सांगलें की जें सारकें आहा तें सांगपाक जाय. लोकांक दिसता की आमकां 4 मिटर जाय रस्तो, थिंगा कितें जालें उदक भरून उरतलें आनी मागीर मोटरसायकल वयचीच ना आनी मागीर पर्पज ऑफ अंडरपास फेल. म्हणजे पावस सोडून दुसऱ्या सोर्सांतल्यान तुमी यूज करूंक ना, पूण पावसाक तो अंडरपास जो 100% यूज करपाक जाय. बेगीन बेगीन पावस पडटा, बेगीन बेगीन वचपाक पडटा, हो फेल जाता. आनी हांव कित्याक फेल जाता? हो प्लॅन जो आहा तेजे सायंटिफिकली, टॅक्निकली आनी जे आमी इंजिनियरींग लेवलाचे जे मनीस आसा ते करता आनी हेजेर आमकां लेवल्स करता. लेवल्स करून जे डिजायन करपाक जाय, कसो डिजायन करपाक जाय, हो डिजायन कसो जातलो हेजेर आमी लक्ष घालून लोकांक त्रास जायनासतना 12 महिने अंडरपास यूज करपाक आनी ज्यो 3 गोश्टी हांवें सांगल्या बस आनी हे यूज करपाक कम्फर्टेबल कितें आसा तें हांव पयलीं सांगता. आतां हे जे आहा हे लेवल आसा पळय, हो हायट आहा. आमी जर 3 मिटर गेले तुमच्या अंडरपास जो आमी तुमी म्हणटा 3 मिटर करपाक जाय, 3 मिटर केले जाल्यार कितें जाता तें सांगता हांव, म्हणजे मागीर तुमी डिसायड करा. आतां हो आतां एक्जिस्टींग लेवल आसा हेजो ब्रिजीचो, म्हणजे आमी जे करपाक सोदता की ब्रिजीचो लेवल आसा आनी हांगाच्यान उदक एक्जिस्टींग नाला वचपाक जाय. एक्जिस्टींग नाला जो आहा हांवें हिंगा दाखयला पळय, हिंगा जो आसा ही जी एक्जिस्टींग रेल्वे लायनीचे ब्रीज आसा. आतां हेजे सायडीन रेड लायन दिश्टी पडटा ते अशें डायवर्ट करून भायल्या सायडीन व्हरोन तो परतून हाडटा. म्हणजे हिंगासून तो भायर येता मातसो आनी भायर वचून परतून ते आतां आमी भितर सुद्दां 4 रस्ते जाता, 1, 2, 3 रस्ते जाता पळय, हिंगा वयर चडटा. नाल्यार डायरेक्ट थिंगा आतां एक्जिस्टींग रेल्वे ब्रीज आसा हिंगा केलो जाल्यार हिंगा त्रास जातले. हिंगा कितें जातलें की आहा तो रस्तो आतां आहा तो तसोच रस्तो उरतलो, कित्याक हिंगा जर कोणाक गेले जाल्यार हिंगा 2 बिल्डींग आसा ताका त्रास जातले, म्हणजे भितर सरपाक. आनी दुसरें पुलीस आउटपोस्ट आहा पळय ते सायडीन तांकां एक्सेस वचपाक त्रास जातले. पूण डिसिजन अशें घेतला की तो रस्तो आहा तसो दवरपाचो, गेट रेल्वे जी लायन आहा पळय आतां थिंगा गेट घालून तो बंद करपाचो, तो रस्तो डिस्टर्ब जायना. आनी सायडीच्यान कोणच्यान जे तांबडे दिश्टी पडटा थिंगा कनेक्शन 3 रस्ते करून कोणच्यान व्हरून भायर व्हरून ऑलमोस्ट एक्जिस्टींग
राइट यहाँ आसा की ऑलमोस्ट 100 मीटर 500 मीटर भायर वचपाचें त्याच्या सकयल व्हरून तिका वयर हाडपाचें असो केल्लो अंडरपास डिझायन व्हडल्यार करता तुज्या भितर आतां विचारा म्हणजे आहा तो रस्तो नॉट टू बी डिस्टर्ब block the railway line which is existing what you are using we have to block it both the sides keep the people who are using the road up to that Viranda up to that place they will use the existing road other side where the police outpost they will use the existing road but to give us from this inconvenience to be coming out we are diverting that underpass from a side and taking that outside through railway property we are breaking that house running barik machine there is a market त्याचे सायडीन आता बारीक घरां ते म्हणटा आनी तेज्या कोणच्यान व्हरोन तो उठून ते थिंग रस्त्यार पावता म्हणजे एक्झिस्टींग रोडाक डिस्टर्ब करना आनी भायल्या व्हरोन तो वयर हाडटा इन दीस वॉट हॅपन्स एक हो जालो तो पडलो दुसरी जी गोश्ट आहा की जेन्ना आमचे रेल्वे हे करूंक सोदता ताका एक जे रेल्वे अंडरपास आसता जरी तरी आमी जो चिंतलेलो आसा तो आतां हांव सांगता आमी कितलें आसलें तुमी सांगलें म्हण आमी करता 5.5 meters width आम्ही तुमकां दाखयला कितलो width मॅक्सिमम जाय फूड आसा कितलो width मॅक्सिमम जाय आमकां दोन गाडी वचपाक आम्हाला जाय almost 4 so we are making a provision of 5.5 meters so that people can also walk with the half meter footpath under the underpass but so this is what we are doing 5.5 meters now there was another problem is the height I have designed it at 3 meters as you are requesting but I will tell you that किती प्रॉब्लेम जाता ते सांगता कित्याक फाल्यां आमकां हांव आसतना तशें पेपर जावन सांगला तुमी लोक हांगा उरतले आमी फुडल्या पिढीन कितें केलां कोणें केलां कोणाचें म्हणून गाडी मारता आमकां नाका पूण हांव एक्सप्लेन करता तुमकां जर जाय जाल्यार आमी 3 मिटर करूं शकता नाजाल्यार कम्फर्टेबल लेवल वेर रेन वॉटर डज नॉट गेट एक्युमुलेटेड दॅट ऑल्सो आय विल एक्सप्लेन वॉट इज कम्फर्टेबल लेवल म्हणजे पावसांत थिंगा उदक भरचें ना हो कम्फर्टेबल लेवल कितलो जावं शकता तोय हांव एक्सप्लेन करता ह्या ड्रॉइंगान तुमी सांगला म्हण आनी 3 मिटर दवरला आनी ताका इल इफेक्ट्स कितें जातले म्हणजे वॉट इज द प्रॉब्लम इफ वी कीप 3 मिटर दॅट ऑल्सो आय एक्सप्लेन पूण अल्टिमेटली तुमी डिसायड करता की 3 मिटरूच जाय जाल्यार 3 मिटर आमी 4 मिटर करूं शकता 5 मिटर करूं शकता पूण ताका फिजिकली जशें पंपाक त्रास जाता लोकांक यूज करून मेळना तशें हांव जावचें न्ही म्हणजे हो रस्तो हांव यूज करता डेली म्हाकाय त्रास जावचे न्ही तुमकांय त्रास जावचे न्ही लोकांकूय त्रास जावचे न्ही पूण हांव तुमकां सांगता कित्याक 3 मिटर आमी दवरलेलो एज पर मागणी सरपंच डिप्टी सरपंच आनी गांवचे जे आशिल्ले 5.5 मिटर होय होय 5.5 मिटर होय 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 5.5 ना 5.5 बऱ्या ना ते माहीत ते माझीच आहे ना रे 5.5 मिटर 3 मिटर ओके रे मस्त दोन्ही गाड्याचे विथ दवरले तर मॅक्सिमम 3.72 जाता दोन गाड्यो आरामसे वता आम्ही हो 3.72 जाग्यार 5.5 करता त्याच्या वयर करप फायदो ना एक कास्टिंग स्लॅब आसता दोज आर प्री कास्ट स्लॅब दे हॅव गॉट युनिफॉर्मिटी इन प्री कास्ट भायर कास्ट करता आनी मागीर रेल्वे पुश करता थिंगा कास्टिंग करना कित्याक रेल्वेची लायन डिस्टर्ब करपा जायना हें तुमी समजोवपा जाय इट्स प्री कास्ट स्लॅब which are brought as a ब्रिज बांधतात ती पहिला बाहेर कास्ट करता मागीर ते आणून बसयतात तशेंच हे 5.5 मिटर प्री स्ट्रेंथ सगळे डिवायस करून ते स्टडी करून ते प्री कास्ट करता आनी मागीर तिका इलेक्ट माती काडटा इले पुश करता विदाउट डिस्टर्बिंग द रेल्वे ट्रॅक तशें हांवें म्हज्या मतदारसंघात 2 कोटी केला म्हणजे सांगपाचें कितें आहा की पळय आमकां दिसता खूब आमकां देव आमकां येवन मेळो दिसता सिजन सुद्दां पळय तेन्ना आमकां दिसता की येवन मेळपाक जाय आनी बरो देव आसा आमकां मेळपाक जाय मेळपाक शकना practically you have to see what is the correct way 3.72 तो विथ जो आहा हे दोन गाड्या कम्फर्टेबल असतात बसता आम्ही 5.5 दवरता म्हणजे ऑलमोस्ट 3.72 5.5 म्हणजे ऑलमोस्ट आनी 1.80 मीटर एक्स्ट्रा म्हणजे अनेक गाडीचो विथ आपल्याला विथ
जी आसा हे वीज जी आसा आनी गाडयेचो बीन कम्फर्टेबली सायडीन 1 मीटर 1 मीटर करपाचो 1 मीटर वा हाफ मीटर ते मागीर हिंगा डिसायड करया पूण 5.5 मिटरा भितर कम्फर्टेबली 2 गाडी वयता लोकांक तेच्यात पंचान चलोन वचून मेळटा स्कुटरी वचून मेळटा हाफ मीटर वा 75 सेंटीमीटर फुटपाथ घेवन मेळून दवरले दोनी सायडीन जाल्यार कम्फर्टेबली 2 गाडी वयता सो विकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले ओय झाले ओय रे झालं रे पुरो रे अरे लोकांना होईल म्हणून थँक्यू आता सांगतालो आनी पळय आज हांव गव्हर्मेंटान आहा तो गव्हर्मेंटान ना म्हणटा पळय गव्हर्मेंटान आहा ह्यो गोश्टी ज्यो आहा पावर आनी वन पावर एमएलए गव्हर्मेंट आसता पूण म्हणजे म्हणटा कितें आहा की ज्यो गोश्टी आहा पंपींग स्टेशन गेले आमी पळय आतां म्हाका कंप्लेन करता गव्हर्मेंट सर्वंटाचें काम की लायट येवं रस्ते सगळें मेंटेन करता म्हणजे इंजिनियर आमचें काम कितें हांव एक लेजिस्लेटर वी मेक लॉज इट इज नॉट माय लुक आउट टू जस्ट टेलिंग ओपनली काम करून इट इज नॉट माय लुक आउट टू लुक आफ्टर द रोड खड्डे पडले येदे व्हडले गोंय आसा सगळ्यांक हांव खड्डे वापरपाक उठलो सो इट इज द इंजिनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ते सुपरवायझर रिस्पॉन्सिबिलिटी ते खड्डे पडोवपाचे लायटी कट्टा ते चलोवपाचे तेका लागून गव्हर्मेंटान पगार दिता तेका ते कॉल्ड गव्हर्मेंट सर्वंट आतां फाल्यां जर हिंगा पंपींग स्टेशन दवरता आनी मेंटेन जायना परतून एक ग्रामसभेक कोण मारतलो परतून हिंगा चालू करतले सो आय एम जस्ट टेलिंग यू पंपा जाता भशेन अशें जावपाक जायना पूण मेंटेनींग हांवें डिझायन केला 3 मिटर पूण पयलीं समजा प्रॉब्लम कितें जातलें एका नॅचरल स्लोप जो आसा वीच नॅचरल स्लोप ऑफ नाला एक्जिस्टींग नाला पळयता तुका फोटो दाखयल्लो पळय फोटो दाखयल्लो हो फोटो दाखयल्लो हांवें तुमकां सायडीचेर नाला आसा तो नॅचरल स्लोप देवान बसलेले वाट उदकाची हे वाटेक उदक वचपाक जाय म्हणजे हिंगा जर उदक येयलें जाल्यार हे नालान सोडपाक जाय आनी त्या नालांतल्यान मात उदक न्हंय वयतलें असो हो नॅचरल स्लोप आतां हो नॅचरल स्लोप दवरपाक जाय जाल्यार आमी 3 मिटराचो हायट दवरून केल्लें आसा हो ड्रॉइंग आनी वॉट इज द प्रॉब्लम आनी आय एक्सप्लेन टू यू वेन वी आर सेइंग दॅट दीस वॉटर हॅज टू गो टू दीस लेवल road level is 7.756 from the existing bed of Nala. This is the आणि हिंगा आता सद्याक उदक 0.27 इतले उदक आसा 0.70 इतले उदक वयता अजून वयता नाला सो इट इज नॅचरली फ्लोईंग हिंगा ऑब्स्ट्रक्शन ना पण कचरो उडयला दुसरे भशेन तो काडला नॅचरली फ्लोईंग येतले सो दिस इज दॅट 0.27 ब्लू दिसता पळय ते उदक आतां वयता ते नॅचरली हे नालांतल्यान आतां आमचो जो अंडरपास हांगा येता हो हांगाच्यान हांगा हे उदक बाय नॅचरल फ्लो इट हॅज टू गो बाय नॅचरल फ्लो द वॉटर हॅज टू गो टू दिस नाला नाव इफ यू मेंटेन हे आमी कितें केलां हिंगा चिकोल वचपाक नाका म्हूण आमी हिंगा एक ट्रॅप केला म्हणजे उदक ते चिकोल गाडी वयता माती वयता चिकोल वयता आनी मागीर ते बुडटा म्हणजे हांगा हे टँक घातला ते सील थिंगा मागीर पंचायतीन क्लीन करपाचें सील पावस वयतरी परतून उदक वयतलें फिल्टर उदक वयतलें असो करून असो दवरलेलो आसा सो हेका कितें आसा आतां जेन्ना 3 मिटर हायट दवरली 3 meter height is 7.75 meter is the total width. That 3 meter height of your underpass what you are asking. So this will be the total length from that level 7.756. आता normally आता जेव्हा underpass आता this is a drawing in 3 meters. In 3 meters height 0.5 is the thickness. The rail level point. Now, to maintain 3 meter height, we have to go at 9 meter, 9.09 at top rail. The rail is the top point of the rail. To maintain 3 meter height, we should go to 9.09. What am I saying? एका जो 3 मीटरच्या तुम्ही मागता ते दवरले जाल्यार तेची रेल्वे लायन जी वयता तुका दिश्टी पडटा क्रॉस करता तेन्ना ती वयली रेल्वे लायनीचो हायट 9.09 from this height. I'll move the resolution again. I'll move a resolution that we must have the railway should construct an underbridge of the height of 2.80 meters.
depth of 2.80 with a width of 5.5 meters, and on the either side footpath of 70 elevated this walking path. There, number 16, LC18. Moved by Abdinaz Andam, seconded by Patrick Fitzgerald. हम मानता मुझे सत्य मामला में हम का सपोर्ट कौन सा यूनियनस से प्रेसिडेंट पास करते क्लॅफास बाबूय सांगता इशू कितें खुबशे म्हाका लोक ह्या वाठाराचे फुडाकार घेवन क्लॅफास बाब म्हणून लास्ट टायम फुडाकार घेतलो पूण चांदोरकारा तो तेणें सांगूंक ताका शकूंक ना की चांदोरकार भावांक जे सांगता थोडेच लोक 500 लोक येवन ताका ऑब्जेक्शन हाडटाले आनी क्लॅफास बाब तांकां सांगूंक शकूना पूण आज बरें दिसलें की बाकीचे सोशल वर्कर्स जे काम करून जे हातीन आपणाचे घेतले आनी खंय तरी गिरदोली पंचायतीन हाडून हांव तांकां सांगूंक शकलो आनी पंचायती ग्रामसभेक रजिस्टर मारून ताका एक्सेप्ट केलें की जो हायट जो आसा विल बी मेंटेन ऑफ 2.80 with both the side footpath of 0.60 or 0.70 आणि टोटल विथ ऑफ द अंडरपास विल बी 5.5 meters आणि ओवरब्रिजूय त्यांनी ओके म्हटला थिंगा पूण हिंगा कितें आसतलें की कंटेन्शन आसलें की पावसान उदक भरलें जाल्यार तेंचे 3 मीटर आहले ते ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर्स देंवयला लोकां आमी दोनूय सायडीन हायट वयर काडटली 0.70 म्हणजे हिंगा जर बुट्टी येयली जाल्यार आख्खी गांवां बुट्टी येतली अंडरपासाक बुट्टी येवचें ना आनी लोकांक सुशेगाद ते भितर चलोन वचपाक मेळटले हो विशय आमी केला रेल्वे कडेन हांव फॉलोअप करून क्लॅफास बाब आमचे बाकीचे जे आमचे हेल्पर आमचे हेल्प करता त्या वाठारांत तांकां घेवन फॉलोअप करून बेगीन ते बेगीन अंडरपास हांवें लोकांक प्रॉमीस केला विदीन द नेक्स्ट 2 years म्हणजे हांव आतां 3 वर्सां 4 म्हयने म्हाजे एक टेन्यूर उरलेलो आसा ऑफिशियली आतां अनऑफिशियली आनी कितें जाता म्हाका खबर ना पूण ऑफिशियली 3 वर्सां 4 म्हयने उरला तसो क्लॅफास बाबाचो उरला ताका अंडरपास आमी करतले आनी अंडरपास करून कुर्तून हांवें क्लॅफास बाबाक सांगलां आनी रिजनलाकूय सांगलां की कुर्तोरी जे लागता ओवरब्रिज थिंगाय आमकां व्हरोन थिंगा हांव लोकांक एक्सप्लेन करतलो ओवरब्रिजूय जाय आनी आज लोकांक रस्ते हिंगाच्यान थिंगा वचपाक जाय हे लोक आमचे कुचड्यार येता कुचड्या वयले लोक हे सायडीन येता सो इट इज अ कनेक्टिविटी आमी जर बारीक बारीक गोश्टी घेवन बसले जाल्यार डेव्हलपमेंट जावचें ना हांवें ऑलरेडी म्हाका हांवें प्रॉमीस केला आय एम व्हेरी हॅपी दॅट पीपल ऑफ गुजोली have respected us, the panchayat body have respected us, understood what it is and they have given their go ahead. I also accept the same thing. हांव काल न्यू सरपंच चांदोरचो जो जाला ते कडेन उलयला की अशें करनाका गांवांत तुमी त्रास करता पयर तो रस्तो हांव यूज करता रस्ते येदे येदे हड्डे पडलेले ते लोक थिंगा थोडेशे 6 जाण 7 जाण ते रस्ते करपाक दिना पूण दाखयता की आख्खो गांवांक नाका पूण आनी मागीर खंयचे पॉलिटिकल प्रेशर वा पॉलिटिकल पार्टी खंय कॉमेंट करता की आमकां लागून जालें म्हूण पळय गोंय आमचें पॉलिटिक्स सोडून दी लोकांक त्रास जावपा येना मागीर हांवें मागीर पयर मागीर कोणा तरी सांगून आमचे सोशल वर्कर ताका सांगून तेजे क्लॅफासा सांगून आमी तो परतून हॉटमिक्स केला हॉटमिक्स करपाचो आतां रस्तो केला जे 4 लेन नाका आमी केन्ना 4 लेन कर म्हणना 4 लेनी म्हणजे स्टेट हायवे आमी केन्ना सांगूना कर म्हण आमी सांगला की बेसीक एम्युनिटी जी आतां आसा ती मेंटेन करपाक जाय इवन रेल्वे ओवरब्रिज जो आमी प्रपोज केला इट इज 2 लेन नॉट 4 लेन पूण हुंच्या हुंय डिसेबल करपाक म्हणजे लोकांक कन्फ्यूज करता ते थोडे गांवचे 7-8 जाण चांदोरचे आनी जे गांवांत डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ते बंद करता हांव क्लॅफास बाबाक रिक्वेस्ट करता पयलीं गांवां जाय ते म्हाकाय जाय म्हणटा क्लॅफास बाब गांवां आख्खे लोकांक म्हाका हांवूय गांवां लोकांक म्हाका येवन संपर्क लोक म्हाकाय सांगता की आमकां थिंगा ओवरब्रिज जाता लोकांक त्रास जाता भुरग्यांक त्रास जाता ते सगळे सांगता पूण क्लॅफास बाब सांगता गांवां जाय ते लोकांक जाय अरे गांवां जे जाय जे 5 जाणां नाका कित्याक तेणी एन्क्रोचमेंट केल्लो आहा रस्त्याचेर तो रस्तो जो PWDन एक्वायर केल्लो आहा थिंगा जे कोण ते हांव नांव घेना तुमकां लोकांक खबर आहा 4-5 जाणांनी एन्क्रोचमेंट केल्लो आहा म्हूण ते आपणाचें घर मोडटले म्हूण ते लोकांक त्रास करतात ते क्लॅफास बाबाक कळपाक जाय आसलें हांव क्लॅफास बाबा तोंडार सांगता पूण क्लॅफास बाब मे बी सडतोडीत ना हांव सडतोडीत उलोवपी आनी लोकांचे जे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करपाक आमी आमदार आनी मंत्री जाल्ले आहा लोकांक त्रास करपाचे ना पूण लोकांक जर घरां जर तेजेर बांदलेलीं आहा ते ऑटोमॅटिकली लोकांचे पयशे ते घरां मोडटले मागीर हे 5-6 जाण आपणाची घरां वयतली आनी वयतले म्हूण ब्लॉक करता हांव रिक्वेस्ट करता हेका कितें आतां म्हाका कळ्ळें म्हाका खबर नासलें चांदोर वचपाची गरज नासली हे आख्खो भाग आतां इगोर देखून ती आमी चांदोर म्हणटा ती गिरदोली पंचायत गिरदोली पंचायत जेन्ना एनओसी जाता चांदोर वचपाची म्हाका गरज ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी इश्वर करता विदीन द नेक्स्ट 2 years अंडरपास जातलो आनी ओवरब्रिज जातलो विथ द हेल्प ऑफ कुर्तोरी पीपल विथ द हेल्प ऑफ रेजिनाल्ड आनी क्लॅफास बाब टू ब्रिंग प्रॉपर सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम विच इज एक्झिस्टिंग फॉर लास्ट सो मेनी years एवरी पॉलिटिशियन प्रॉमिसीस दॅट नोबडी डिलिव्हर्स अशें म्हाका म्हणपाक जाय पयरूय आमी लायटीचे प्रॉब्लम हांगाय सांगला कुंकोळी लायटीचे प्रॉब्लम आहले कुंकोळी लायटीचे प्रॉब्लम हांव घेवन बसलो नाल्यार म्हजे पयलीं आमदार कितले आनी मिनिस्टर जाल्ले
जोरी तरी क्लॅफास बाबान सांगले आमकां सोशल वर्करांनी सांगले थोडे विजयान सांगले पूण अल्टिमेटली काम आमकां करपाक जाय आमदार आसा तो म्हणजे फाटल्यान लागून आमी सगळ्यांनी मेळून ते वाठाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले आसा तशेंच गिरदोले आतां तें सांगलां हांव पर्सनली मॉनिटर करून गिरदोलेचो बागेचो प्रॉब्लेम आसा तोय सॉल्व करतलो पूण लोकांचें कॉपरेशन जाय नाल्यार पोल घालपाक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक हांगा दिना म्हाका कशें जातलें म्हागेलो काय जागो ना हिंगा हांवें काय विकतो घेवना सो लोकांच्या जाग्या भितर करूंक पडटलें सो आय एक्सपेक्ट ऑल कॉपरेशन पळय 8 crores जो आसा पळय इट इज पिपल्स मनी गव्हर्मेंट म्हणल्यार पिपल्स मनी जेन्ना म्हाका हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो हांवें जे पेपर कटींग जे तुमी न्यूजपेपर तुमी हाडटा ते न्यूजपेपर पत्रकार येता एसेंब्लीनी प्रॉब्लम रेज केल्ले तो जो सगळे इशू आसा आमी ते हांव वाचता आनी तेजेर सोल्युशन काडटा आनी हो इशू जो पेंडींग आशिल्लो खूब दिसांक हांवें ती फायल सोडून काडून क्लॅफास बाबान म्हाका फोन केल्लो विजयान फोन केल्लो पूण अल्टिमेटली एमएलए तो एमएलएच न्ही तो सांगता म्हूण आमी काम करूंक पडटा सो हें करता तेन्ना हे सगळी फायली सोदून काडल्यो आनी मागीर ताका प्रोपोजिशन सगळ्यान फास्ट ट्रॅकाक घातलें आनी थिंगा मागीर टेंडर काडलो आनी एक्झिक्युशन आतां थोडे दिसान जातलें खूब जे जाण जे आसा ते गांवचे लोक जे म्हाका सांगता आनी तशें क्लॅफास बाब सांगता हांव क्लॅफास बाबाक रिक्वेस्ट करता की गांवांत जेन्ना डेवलपमेंट करता तेजें ऑपोजिशन आसतलेंच पूण डेवलपमेंट जेन्ना आसता हे गांवचे हिताक लागून करपाक जाय आनी जो टेंडर काडला तो म्हाका अंडरस्टँड जावन लोकांचे प्रॉब्लेम जे पत्रकार भाव आमचे भयणी आहा ते पोतून न्यूजपेपर हाडटा ते हांव कटींग करता आनी तेजेर सोल्युशन करपाक प्रयत्न करता तितून हो एक प्रॉब्लम आशिल्लो ताका सोल्युशन हांवें काडला विथ द हेल्प ऑफ क्लॅफास बाब मे बी विजयानूय सांगलें आतां नो प्रॉब्लम पूण अल्टिमेटली लोकां लागून आमी केल्लें आहा एमएलए क्लॅफास आहा तेजे सोशल वर्कर आहा तांकां लागून आमी केल्लें युरी हा म्हाका फोन नंबरूय ना आनी युरीचो नंबरूय ना बाबा जोकीचो नंबर ना चसिलाचो हाउ डू दे टेक क्रेडिट व्हेन वी हैव अ एमएलए दैट आई मोर्चा गांटिंग कुकोळे मोर्चा काढून ते सर इट इज व्हेरी आई फोन केली थिंगा 1000 लोकां घेन जेन्ना हे कामा लागून आनी जेन्ना ते काम थिंग चालू टेंडर तीन मोठे टेंडर नोटीस घाल मोठी आमी मोर्चा बंद केली आखे गोंयची लोकां खबर आसा कुकोळकारां आनी जेन्ना टेंडर काडून एक्सपेंडिचर सँक्शन हांवें आमगे मिनिस्टराक फोन केलो बाबू कोळ्ळेकाराक घेवन कमिशनराक घेवन आमी मायकला बरें गेले फायनान्स सेक्रेटरी बरें आनी तेणें ऑर्डर आमकां दिली एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जालें आनी आतां ऑर्डर मेळटली आनी हो युरी जोकींग एन प्रेस कॉन्फरन्स घेता आपूण पास करून विथ द हेल्प ऑफ सीएम तितून हें येना हांवें 2-3 फावटी असेंब्ली गायलें आनी प्रश्न थिंग हिसाब सो एनी हाव सगळे लोक जाणे लोक कुंकळकार पिशनो आनी सगळे लोक पिशनो ते कोण घेता कितें आसा बरें आसता जातलें आयचे मिटिंगेक जो हांव थँकफूल म्हणटा आमगेले पावर मिनिस्टराक निलेश काब्राराक तेणें लोकांचे सेंटिमेंट आयकून घेयले आनी जो ब्रीज इतल्या वर्सांचो ऑल मिनिस्टर जावन गेले सेंट्रलार पासून आमगेलो गव्हर्मेंट आसलो तेदो काँग्रेस तेदो केलो 10 वर्सां कोणेच ते मिनिस्टर घेवपा जालो तेदो केलो ना पूण आयचे जेन्ना हांव एमएलए जावन आमी हे गेलो आनी तेणें तेगेले हेल्पान आज आमकां 2.8 हायट आमकां ब्रीज आनी 5.5 मीटर वीथ हो आमगे एप्रूव केलो आज आनी हांव घेवन हांव मागोता तेन्ना 2 वर्स फुडें पूण 1 वर्सा भितर आमी करची म्हूण मुगे मागणी आसतली आनी तेच भाशेन ही इलेक्ट्रिसिटी जो आमच्या गिरदोल्या हितून प्रॉब्लेम जाता तोवूय सॉल्व करता म्हूण आमकां सरान सांगलां मिनिस्टरान आनी आमगे फारोडा जी 2 कडेन लायट वयताली ती सेपरेट आमकां तेणें रोखडी आमकां हें करून शेड्यू सब स्टेशन आसा तेसून दिल्यार इन केस नेसाय फेल जाली आमकां ते सायडीचो लायट मेळटली सो तेव्हा हांव देव बरें कर म्हणटा आनी आयची सगळी मिटींग सक्सेस जाली आनी मिनिस्टर आमकां जरूर करतलो आनी हाल्या जो कॉन्ट्रोवर्शियल आमगेलो एसएजी रोड आसलो तो हो कोटा रोड म्हणटा तो हांव हाल्या 8:30 वरांचे हॉटमील घातलो सगळ्या प्रेसान येवचें आनी सगळ्या लोकांनी येवचें तो हाल्या हॉटमील घालून क्लियर करतलो No, see what will happen. See, if you go to the bill, you find a lot of columns. Now also I am going to increase one more column of street public lighting. But there is a column of FPCCA charges. What is FPPCA charges? It is a fuel power consumption charge which varies every time when people shout. So that charge varies. Now what has happened? What you are saying is a Supreme Court decision on the Gujarat government. It has not been communicated to our government yet, and we are not aware of that. But if it is being done, if it is going to be increased, we will see what it is. If required, we will re-appeal against the Supreme Court's order in the higher bench and try to see if it is reasonable. Because see, living expectations are going up. People's salaries, when I remember when I was young, my mother was drawing in 1974 a salary of 2,000 rupees as a teacher, 200 rupees as a teacher.
Today, the same teacher, when they are joining, they are drawing 45,000 rupees salary. So there is a difference in living standard. Value of rupee has gone down. So it is in proportion to that, then I will have to come to the people again and tell them. But if it is disproportion, then I will of course fight in the Supreme Court for not allowing this to happen to the state of Goa, which I am not aware right now, so I cannot comment.